देवाची महत् कार्यां गाजोवचें मिसांव आमचें म्हूण समजोवया. देवाच्या मोगांत एक जालो आत्मो तो आपणा पासून जियेना, बगार देवाची खुशी आनी ताची योजन आपणाचें करून घेता. जशें एका लग्ना बेसांत पती पतीन स्वताक पाटी दवरन एकामेकाचो हुस्को आपणाचो समळ्ळ्या वरी जियेतात, तशेंच आत्मो देवाची योजना सफळ करूंक वावुरता आनी देव त्या आत्म्याचो हुस्को पूर्ण करच्यांत मेतेर जाता. बरो गवळी सुकोन गेल्ल्या शेळयांक कशें सोदून वेता, तेंच मिसांव ह्या आत्म्याचें जाता. खुर्सार तावन आपूण तानेलां म्हूण जेजून घाल्ली ती बोब आपणाची बोब करून घेता आनी आत्मे बचाव करच्या मिसावाचे उर्बेन जियेता. असल्या मिसावाक आमी वेंग मारया. आज आमी सर्व पिडेस्त मरणातरेर आसलेल्यांक आनी विकल चेतनाक बाळूक जेजू थंय उबारता. तांकां कुटुंबांत बरी जतन, मोग आनी संतोष मेळो. बाळूक जेजू सर पिडेस्तांक कश्टा काळार बुजवून खरो बरवोसो आनी धैर्य जावं. तशेंच आज विशेष इराद्या पासून मीस दिल्ल्यांच्या गरजा पासून ती मागया. दया करून तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा वा सायलेंट मोडार दवरा. आतां प्रवेश गीताक उबी रावया. संतोषाची मेटा काढू कांते पण कृपा जोडून सोम्यासो तुझ्या तशें जावो. फक्त बापा तुजें बेसान एका तळ्यान कितें गायता, मनान आनी काळजान एक जाता. एक सुटाम तशें जावो. माता बापा तुजें बेसान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. बोवा पुरबायेन प्रस्तावनांत आज आमी खंयच्या विशयाचेर नियाळ करता तें आमी आयकलें. परत उडास करचें जाल्यार देवान ताचे दयेन तुजें थंय कितें केलां तें तूं गाजय. हे शब्द आमी बरेकन प्रवचनाच्या वेळा नियाळया. संगातांचो आयचो इरादो जावन आसा सर पिडेस्तां पासत मागचें, विकल चेतना पासत मागचें. अपांग म्हणून आमी तांकां आपयता. आमी जायतीं जाणां आमकां बरी भलायकी मेळच्या पासत हांगासर आयल्यां जावं पुरो. सर आमच्या संगती ह्या आल्तारीच्या मुखार आमी हाडया. येदोळूच ताणें कितें आमकां केलां बरेंपण त्या पासत आमी अर्गां दिवया. उपकारी मनाचें जावया. हें अर्गां मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमी कितेंय मागता जाल्यार ती केवळ आमच्या तोंडाची उतरां जावची नाकात, ती भावार्थाची जावं दी. आमी मागचें तें भावार्थान आमी मागया. कार्मेल गुड्याक जायते फावटी आमी चडोवन हांगासर आयल्या, पूण कितल्या फावटी आमचो भावार्थ घेवन आमी आयल्या, देवाक अर्गां दिवंक आमी आयल्या. हें चिंतप आमच्या मोतींत आज इल्लेशें जिवाळ करया. देवाक अर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान पेटयता.
जायत्या पोटी अनउपकारी जावन जियेल्लें आसा. सर आमचे अस्कतकाय उणेपण देवा मुखार आमी दवरया. आमकां नितळ कर देवा, तुजी काकूळट आमकां दाखय म्हणून सर आमी संगत म्हणया. हांव पालकी सर पदेदाद देवाक आनी तुमकां भावपणेनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावपणेनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकोन धादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरिंथघराक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण हे विशयांत ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. हे काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव करोसू निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मासुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्भोग नासतना म्हजे आदीन केल्ले कारभार पळोवन हांव जारी करता तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका माजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव पारगट करतलें. हे बागस म्हजे माजुरी. हांव कोणाचोय गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशाक जोड घेवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोड घेवच्या खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्रकाल आशिल्ल्यांक जोड घेवच्या खातीर नियमशास्त्रकाल नातुल्लो हांव नियमशास्त्रकाल आशिल्ल्या बरी जालो. नियमशास्त्रकाल नातिल्ल्यांक जोड घेवच्या खातीर नियमशास्त्रकाल नातिल्ले बरी हांव जालो. तशें म्हणल्यार देवाच्या कायदे विणे हांव आसा म्हूण न्हय. निजायकी हांव क्रिस्ताच्या कायद्याकाल आसा. अस्कतांक जोड घेवच्या खातीर अस्कता मदें हांव अस्कत जालो. कशें पुणीकन थोड्यांक बाचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हे सगळे सुवार्थे पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तंतू वांटो मेळत जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. देवाचें उतर हें
सर्वेस्पुरांत पारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपाक खंयच्या मंदिरासो सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावून म्हजो मोला लेता अत्रेकता सगलो म्हजो जीव जीवन देवाची होगली गायता सर्वेस्पुरांत पारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपाक तुज्या मंदिरासो तुझी वेदी सरशी दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबुजांक पर्यंत मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिला काडून आयतो आसा घोंटे सर्वेस्पुरांत पारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपाक तुज्या मंदिरासो तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी दीस रात ते तुझी वांकणी करीत आसा तुकाच आदार करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी तुझे मंदिर सडपाची आशा ताच्या काळजांत बसता सर्वेस्परांत पारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपाक तुज्या मंदिरासो सर्वेस्पुरांत पारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपाक तुज्या मंदिरासो Hallelujah, 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 hallelujah. तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांतय घरावोस आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या देंवसाराचे सैन लागलेलो मनीस आतां न्हेसुंबी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले दोळ्यांनी खुद पळयल्यांनी देंवसार लागलेल्या घडले ते आनी दुकराची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली देखून जेजून तांचो गांव सोडून वच जाय म्हूण ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो जेजू मोचव्यार सडतना देंवसार लागलेलो मनीस ताचे सांगता येता म्हणून पराती लागलो पूण जेजून ताका कबलात दिली ना बगर ताका सांगलें तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांतय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सकड देकापोलीत म्हणजे 10 शहरांनी गाजूंक लागलो आयकल्ले समेस्त विस्मीत जाले देवाचे उतार वाकणी तुका क्रिस्ता परत आयच्या दिसाचो संदेश आमच्या मोतीन खंचोवया आमी
हांव चिंतां प्रस्तावन परत्यान हांवें प्रवचनाच्या पयलें 3 पावटी आमी आयकलो जाल्यार थोडे म्हणी तांतलें आमच्या मोतींत दवरात. देवान ताचे दयेन तुका केलां तें गाजय. हांगासर देव आसा, मोदेकात दया आसा आनी गाजय आसा. हे तिनी संगती सांगात घालून आमी आज नियाळ करचें पडटा. शीत वास्तविक या आमी कितें घडटा म्हणून सडीत जावन आमी उलयत आसतना आमचे स्टेटमेंट्स खंयच्या रितीचे आसात पळया. सबार विशयी हांवें उलयतना तुमकां कळटलें तें सांगचें आसा. ह्या जाग्यार कांय नातलें. हांवें येतेत बांय खणली ह्या जाग्यार आनी एकलो म्हणटा हांगासर गोरवां पुरा भितर येतेली. हांवें येवन हांगा कंपाऊंड वॉल घाल्लो म्हज्या काळार. मुखारसून म्हणटा हांगासर खालें आसलें, खाली गुडो मात्र आसलो. हे आंब्याचे रूख ते माड पुरा म्हज्या काळार लायिल्ले. हें सगळी ही गरज आसा पळय वा आमची घरां प्लॅनिंग कोणाचें? प्लॅनिंग म्हजें न्ही, पुरा हांवें घाल्लें न्ही. तशें उलोवचें. आनी मुखार सून गेलें जाल्यार थंयसर ब्रिज जावंक आनी पंचायतीचो रोड जावंक केल्लें काम कोणें? हांवें केल्लें. म्हज्या काळार जाल्लें. हांवें न्ही ताका मेळोवन नाका मेळोवन पुरा केल्लें. तो दुबळो थंयसर आसलो. ताका इल्लेशें शिकपाक कुमो करन गल्फाक वचून कामाक लागेल्लें हांवें न्ही. ती गरज नवी हांवें बांदिल्ली हांव विकार आसतना. तुमकां मात्र न्ही. हें आमच्या याजकी जिणयेंत खंय आसल्या कडेन उतरां सेम तेंच उलोवचें. ती जर्मनीची गांठ हांवें हाडिल्ली. त्या भुरग्याक काल गोत्त आसलें. म्युजिकाची गंदा गाणी गोत्तू नातली ताका. हांवें न्ही ताका म्युजीक शिकलां. आतां व्हडलो जाला, आतां ताका म्हजी वळख ना. हर एका स्टेटमेंटांत हांवें केल्लें, म्हजे वरवीं जाल्लें. आज ह्या 2 स्टेटमेंटांक आयचो हो विशय मुळाकच दवरता. आज मुळाकच दवरता. हें आमकां गोत्त आसा जाल्यार आमच्या जिणेंत आणकी मुंदरून व्हरचें येनच आमी. पूण आज हो विशय नियाळ करतना कितें म्हणी बदलावण आमच्या जिवितांत येता गे म्हणलें एक चिंताप. आज आमकां परत अवकाश. थोडी सवालां अशें चिंताप आटयतल्यांक. चिंताप तें भारी विकाळ चिंताप हें असल्या चिंतपान जियोवचें. तूं जल्मलाय न्ही, तुवेंच जल्मयल्लें तुका. तूं उस्वास काडटाय न्ही आज, नितळ वारें सेवताय न्ही आज, हें पुरा तुज्याच वरवीं गे. आज दोळे सोडून चलोवन येवन वाहनांचेर येवन हांगा बसलाय न्ही. सगळ्या संवसारार इतलो लोक आसा न्ही, सगळें तुज्या वरवीं जालें. तुज्या जिवितांत देवान केल्लें कांय ना तर? हीं सवालां आमच्या मुळाक आज आमी विचारूंक जाय. हांव सस्तान फिरकेजेतावन आयिल्लो. म्हज्या सस्तान फिरकेजेत एका घराचें नांव अशें आसा. घराचें नांव दिलां, मस्त नांवां दिता आमी, पूण त्या मनशान दिल्लें घराचें नांव देव दिता. घराचें नांव देव दिता. ताणें नांव दिलां, पूण ह्या मनशान कितें चिंतून तें नांव दिलां गे म्हणलें एक चिंताप आमकां हांगासर बसल्यांक. स्पश्ट रितीन आयचो संदेश. देवान ताचे दयेन
तुका कितें केलां तें गाजय. तशें ऑपोजीट जावन आसा, तुकाच तूं गाजय नाका, तुकाच तूं गाजय नाका. तुवें कितेंय केलां जाल्यार तें ताचे दयेन. हें स्पश्ट आयच्या वाचपान थावन आनी हें आमी करेक्ट करून चिंताचे आज. बोवा पुरबायेचे इंग्लिशाचे शब्द आसात, फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाच्या महिमे खातीर कितेंय तुवें केलां जाल्यार, तुजे मरिफात जालां जाल्यार. म्हाका इल्लोसो दिसपट्ट्या आमच्या तेर्साचो उगडास येता. आमच्या तेर्सांत उजवाडाचो मिस्तेर आसा. त्या उजवाडाच्या मिस्तेरांत एक दुसरो मिस्तेर आसा. खंयचो मिस्तेर तो? काना शारान. कालें जाल्लें थंय, कालें जाल्लें. थोड्या जाणांनी वायन आसलो उदक केलो म्हणून सांगून जालें. हें न्ही, उदक आहलें वायन जाल्लें जायतें. ओके, आमी चडीय जावन सांगचें आमी जेजूच्या आच्या भविश्यांत उलोवचें. कालें केलां असले एका संदर्भार इतल्या जाणांक उणें पडलें, उदक आसलें तें जेजून वायन केलें आनी आजाप केलें म्हूण सांगता. पूण तो मिस्तेराच्या एंड पार्टाक कालेंगे बरयलां, तें आमी आज नियाळ करीचें. तो सांगता उदक आसलें वायन केल्लें आनी कांय थंय उलयना, जेजून कितें केलें गे म्हूण सांगता. तो सांगता अपुरबायेन काना शाराच्या लग्नाक वचून जेजून महिमा प्रगटली. आजाप केलें म्हूण ना, देवाची महिमा प्रगट केली. द कॉन्सन्ट्रेशन इज देवाची महिमा, देवाची महिमा. तुज्या सक्तीन थंय आजाप केल्लें न्ही. हें सांजुवांव बोवा पुरबायेन सर सायन्स एंड सिम्बल्स, ताका हर एक आजाप सायन्स एंड सिम्बल्स म्हूण सांगता. देवा कडेन डायरेक्शन दिवचें हर एक संगती जिवितांत घडच्यो म्हणून बोवा पुरबायेन दाखयता. काना शाराच्या त्या लग्नांत त्या आजापान ती देवाची महिमा प्रगट केली म्हूण तो सांगता. जर तर तुमी आयच्या पयल्या वाचप आयकलें जाल्यार सान पावलो कितलो वावुरलेलो मनीस, कितल्या जाणांक पवित्र स्नान दिल्लो, खंय सगळ क्रिस्ताची वळख दिल्लो, तितलें व्हडलें पुरा करन आज लास्ट तो आयच्या पयल्या वाचपाक कितें उलयता उतरां पळया ताची. म्हाका व्हडवीक उलोवंक कांय ना, कसलेंय इडें ना म्हाका व्हडवीक उलोवंक. केवल देवान म्हज्या हातांत कारभारपण दिलां, तें कारभारपण हांवें चलयलां. आय एम ओन्ली एन इन्स्ट्रुमेंट. तितलेंच हांव एक देवाच्या हातीर मात्र. कितेंय हांवें केलां जाल्यार सुवार्थे खातीर केलां. एकादळा सान पावलो तितल्या रितीन उलयता जाल्यार आमी कालेंगे एक चिल्लर केल्लें गाजोवंक अवकाश आसा तुका? खंडीत ना. जर तर आणखी आमी गाजोवनूच आसा, तुमकां 2 चरित्रेंत फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या व्यक्ती हांव मोदेगांत हाडटां. आनी पयली व्यक्ती जावन आसा अपुरबायेची गांवपीण लता मंगेशकर. गोत आसा आमकां तिच्या विशयांत बरें गोता. फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर 2022 ती देवादीन जाली. देवादीन जावच्या पयलें ती चड अस्वस्थ जावन आस्पत्रेंतच आसली. ती अपुरबायेचें एक स्पीच करता थंयसर आयिल्ल्या त्या दळा. स्पीच म्हणल्यार खंय हांगा सगळ मायक घालून न्ही तें. ICUच्या रुमांत तिची निमाणी उतरां थंयसर आमकां आयकोंक मेळटात. उतरां तुमच्या मुखार हाडटा. ती सांगता, ಸಾವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ती म्हणटा पयलें, इफ यू सी माय गराज, म्हजी गॅरेजीन पळयलें जाल्यार कितल्या मोलादी कारां हांगासर रावल्यांत, जाय जाल्यार येवन पळया म्हज्या घरा वचून. पूण हांव आस्पत्रेन दिल्ल्या व्हीलचॅराचेर आतां बसून आसा. सेकंड ती सांगता, म्हजी गॉडरेज ओपन केलें जाल्यार इतल्यो मोलादी कापडां आसात की भांगाराची बॉर्डर दिल्ली ती कापडां म्हज्यांत आसात.
पूण म्हजी आतां परिस्थिती आज पत्रेन दिल्लें तें ग्रीन गावन घालून हांव उंकळत्या. तितलें मात्र आसा म्हज्या कडेन. म्हजी गॉडरेज आनी म्हजी सेफ लॉकर्स, बँक लॉकर्स आनी पुरो ओपन केलें जाल्यार भांगराचे नग, वजराचे नग कितलेशे गी आसात म्हज्या कडेन. लुक एट मी नाव. म्हाका पळय आतां म्हज्या भोंवतणी नाकाक आनी तोंडाक म्हणून हांगाच संकर नळयेकच बुराक करून ऑक्सिजनाचे पायप मात्र भोंवतणी दिसतात. पयलें गाजोवन निमाणें जिविताचें अखेर जावन सांज जावन येताना निमाणें कितें गाजोवंक तुका आसा. देखून दुसरें मॉर्न हांवें मुखार हाडिचें तुमच्या क्वीन एलिझाबेथाचें. 2022 सप्टेंबर 19 राणी जाल्यार मोरोंक आसल्ल्यांच आनी मेलीच. तिचें मॉर्न सेंट जॉर्ज चॅपलांत थंयसर जालें. राणी जावन आसली इतलीं वर्सां. थंयसर तिच्या मॉर्नाक आर्च बिशप जस्टीन वेल्बी थंयसर येता मॉर्न करूंक. आनी पुरो मॉर्न जाता ना पुरो जावन तोवळ तिच्या सगळ्या कुडीचेर रयाळ पेट, तो कुरव अधिकाराचो किरीट सगळें आसलें तिच्या आंगाचेर. मॉर्न देवच्या पयलें आर्च बिशप जस्टीन वेल्बी अशें उलयता. उतरां कोट करता हांव. लेट अस ऑल रिमूव द सिंबल ऑफ पावर फ्रॉम द कॉफिन नाव. ह्या कुडीचेर आसली रयाळ कितें सकट आसा पुरा काडया आतां आमी. कंटिन्यू करता तो. आनी तें सांगले तक्षण कितें रयाळ आसलें पुरा काडलें तांणी. आनी पुरो जातयेत तशीं उतरां पळया. सो दॅट आवर सिस्टर, आतां तो क्वीन म्हणून आपयना, आमची भयण. सो दॅट आवर सिस्टर कमिटेड टू द ग्रेव एज अ सिंपल क्रिश्चन. आमची भयण एक सादी व्यक्ती जावन आमच्या भयणीक आतां फोंडाक देवया. गाजोंक जाय तुका? कितें गाजयताय? गाजयलें जाल्यार निमाणें हे दीस येताना कितें काण घेवन गाजयतलय तूं? ही सर सवालां आमच्या मतींत उद येतात. आमी सारकें समजून काण घेजय. मस्त जाणांनी गाजया म्हणलो तो शब्द दुसऱ्याच रितीन काण घेवचें. गाजया म्हणल्यार सेल्फ ग्लोरी म्हूण चिंतचें आमी. हांगा गाजया म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे पुरोच गाळण पिळण पळयलें जाल्यार गाजया म्हणल्यार शब्द इट इज नॉट ऑल्सो शाउटींग. गाजया म्हणल्यार मस्त जाणांनी चिंतचें आमी बोबाट घालची म्हणून. घट्ट बोबाट घालची ताका गाजया म्हणटा. दुसरें गाजया म्हणल्यार आमी चिंतचें इट इज नॉट गॉड एट द सेंटर बट आय एम एट द सेंटर. सेल्फ ग्लोरींत थंय हांव मोदेकात येता. म्हाकाच गाजोवंक सुरू करतना हांव वयर, म्हज्या भोंवतणी कांय ना, देवी ना, तें चिंताप. ऑटोमॅटिकली द प्रायड क्रिप्स इन. तुवें तशें चिंताप करन तुवें घुंवता आसतना भितरल्या भितर एका तकलेन साराप चडची म्हणटा पळय तें तुज्या जिवितांत भितर रिगता. रेकग्निशन, म्हाका रेकग्निशन देवाक थंयसर जागोच ना. तर गाजया म्हणल्यार कालें अशा पवित्र पुस्तकाच्या सुवार्थेच्या वाचपान एंड जाताना तुमी कॉन्सन्ट्रेट केलें जाल्यार सांगता तो ताका सांगता देंवचार रागल्या तुज्या जिवितांत कितें जालें तें हेरांक वचून सांग म्हूण सांगता. गाजया म्हणल्यार इट इज नॉट दी ऑल्यूम. तुवें कितल्या घट बोबाट घालाय तें न्ही गाजया म्हणल्यार. गाजया म्हणल्यार शब्दाक प्रोक्लेम म्हणून तो सांगता तुज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण वा तुज्या कश्टांच्या त्या परिस्थितींत देवाचो अनुभव तुका कितें जालो, देवाची सकत तुवें खंयच्या रितीन अनुभव केले तें वचून हेरां कडेन सांग. ताका पवित्र पुस्तका प्रमाणे गाजो म्हूण सांगचें. इट इज नॉट दी एडवर्टिजमेंट बट देवान तुज्या पैणाच्या जिवितांत ह्या जिवितांत
कितें सकट तुका केलें, कितें अनुभव केलो, कांयच when all the doors are shut, the God can open a window for you म्हणलो अनुभव तुका जाल्लें, तें वचून म्हजें जिवीत अशें जालें, देवाचो हात असो आहलो, देवाची सकत म्हज्या जिवितांत अशें जाल्लें, तुवेंचो अनुभव करचें आनी तशेंच तुवें हेरांक हें सांगता आसतना निमाण तसो हंत जायचे गाजया म्हूण सांगल्या. यू लीड अदर्स टू गॉड. तुजो अनुभव तुका जाल्लो हेरांनी आयकत आसतना तांच्या भितरी एक भावार्थाचें किटाळ पेटयता. थंय वचून पावचें आनी तो जावन आसा अर्थ गाजया म्हूण सांगलो. तर आज आमकां वरोवणी तुवें कितें केल्लें, तुजें जिवीत खंयच्या रितीन तुवें गाजयलाय. आवोसकन 10 जाणांक सांगून पेपरार घालून वा ह्या रितीन आनी एकल्याक देवासरशी हाडूंक तुजो अनुभव कुमोग जाला, तें सवाल. उदाहरण दवरता हांव आशेकार फिरगजेंत आसलो. आशेकार फिरगजेंत आसतना म्हाका म्हज्या एका लागशिल्ल्या एका कुटुंबाच्या सांग्यान सांगलें, एकलो सुपूत ताका किडनीचे प्रॉब्लेम आसात. फर्स्ट इयर PU पावता आसतना त्या भुरग्याची किडनी ट्रान्सप्लांट करचें म्हूण सांगली. आनी त्या संदर्भार त्या आवय बापाय कडेन कितेंच नातलें. ताणें येवन म्हज्या कडेन जस्ट सांगलें, अशें असो एक विशय आसा, काले म्हणी करया गे म्हूण. चिंता पायलें आतां खंयच्या रितीन कोवाय तमिळनाडूच्या आस्पत्र्यांत किडनी ट्रान्सप्लांट करूं. किडनी आवय दिता म्हणून सांगूंक लागली, पूण किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सुमार वर्सां पयलेंच त्या दाडा दोतोरांक कोट केले 11.5 लाख. खंय तो नडता येता. चिंता पायलें म्हज्या कडेन, कितेंय जावं दी बरें करून एक बरयता. म्हज्या मोबायलांत इतले कॉन्टॅक्ट्स आसात. जाल्लें जाता ताच्या बापायचे अकावंट नंबर काडून घेता, घालून सोडता. जाल्लें जावं दी, लेट मी ट्राय समथींग म्हणून घालून सोडलें. एक 5 दीस पाशार जाले. तसो बापूय म्हाका फोन करता, फादर आमच्या अकावंटांत 15.5 लाख उट्ट जाल्यात आनी पुरो फादर बंद कर म्हूण. आतां हें उदाहरण आतां हांवें सांगीत त्या भुरग्याचें किडनी ट्रान्सप्लांट हांवें करयल्लें न्ही, हांवें म्हज्या कॉन्टॅक्ट्सांक धाडिल्लें न्ही. इजिली हांवें सांगीत तूं हें धाडलंय वया बा, थंयसर तुवें पळयल्लें न्ही, ताणें धाडना जाल्यार तुवें धाडून कालें करताय. कोणाच्या फाटल्यान काम केलें? इट इज गॉड. हांवें बापोयचो फोन येताना म्हाका इतलेंच भोगलें, देवा तुजी सकत इतली आसा गे देवा. इतल्या बेगी 5 दिसां भितर तें चिंता तुज्या जिवितांत वळटा. तूं गाजया म्हणलो शब्द सारकें तुज्या जिवितांत समजोवन काडून घेताय. आनी तवळ देवान ताच्या दयेन तुका कितेंय केलां जाल्यार ताच्या महिमे खातीर तूं गाजयताय. तुजें जिवीत कशें आसा? तुजें जिवीत कशें आसा? कितल्या फावटी उलयतना तुका देवाच्या की वयर दवरताय पुरो दिसता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, ओ तांचे तुजे बेसा, ओ तांचे तुजे बेसा. भाव पिढीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक
मानता तसलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या अंगाची पयसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून दी. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित पापा, सर्पोद्वेतरानी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक तेणें. आमच्या दिन वसण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तुम पवित, तून सगळ्या पवितपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीक खरार अशें हें रगत
पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Powart zo goed pergetuja. Sumya Jesu ami goga kata ami ekal single pieta tikle komitu vaibavan Yesu ami tuje marg pergata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पौल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाच्या माये संगाती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मान बोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या जिवितांत जाल्लो देवाचो अनुभव हेरांक वांटून घेवंक प्रत्येक जाण आज पिडेस्त विकल चेतनाच्या भुरग्यां पासून मागोवंक आमी कितें मागोवंक आयल्यां तें सगळें सर्गीच्या देवा बापा थंय आमी उबारून मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायट सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय, सर आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुका सर बरें करीत आसचो
तोच जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सुभागे. सुमया तुमचे भितरींचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
ताणें ताचें बिडार केलां. देव इमॅन्युएल आमचे सांगाता आनी आतां म्हजे सांगाता. ते जेजूचें हाजीरपण तुमच्या काळजांत अनुभव करा. जेजू 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 जेजू. काळजाचेर हात दवरून जेजूचें हाजीरपण बगून म्हणया जेजू 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 जेजू. लो सवकास सॉफ्ट जावन जेजू 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 जेजू. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलय. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दीव नाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी चळवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भवन आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी ह्या दिसा देवान ताचे व्हड दयेन तुका केलां तें गाजय हो विशय आमी नियाळते आसा. आनी कितें गाजोवंक जाय, कशें गाजोवंक जाय ह्या विशयांत अपुरबायेचो नियाळ आमी केलो. फाटल्या 9 दिसांनी आमी कुर्साच्या सांजुवांक आमचे मुखार दवरून ताच्या सांतीपणाचे आनी ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटलेले 2 जुबल्यो आमच्या संभ्रमान आमी कोंचोवन
ताच्या शिकवणे प्रकार जेजूचो पाटलाव करूंक आमी नियाळ केलो आनी जायतें बरेंपण आमी हांगसर जावं ह्या मिसाच्या बलिदानांत जावं हाचे उपरांत सलच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत नोवेना मुखांतर आनी बाळका जेजूच्या भक्तीपणा मुखांतर आमी जोडलां. तुमी जाणात हें कितल्यावें मीस म्हणून पोर नोवेनाचें मीस सुरू जावन आईचें हें मीस 75 कोणें लेख दवरलें तें तितलें वडलचें अनाउन्समेंट आयकलां गे म्हण. ओके, दीस इज 76th मास. नोवेनाचें सुरवेचें मीस धरन आईचें 76th मीस म्हळ्यार कितलीं बेसांवां आमी ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर जोडल्यात. त्या देखून आईचो उलो आसा ही बेसांवां हें बरेंपण न्हय आमकांच बांदून दवरूंक बागार हेरांक गाजोवंक. हें एक मिसांव आमा सुमेस्तांक आसा. आनी आयच्या दिसा सोरपिडेस्तांचो आनी विकल चेतनाचो आमी उडास काडटा आनी हाचे उपरांत आराधन विशेष रितीन ह्या एका तेसां पसून आमी करचें आसा. आनी आयच्या दिसा हें अपुरबायेचें मीस भेटोवंक सांगताच देवाच्या उतराचेर प्रेरणदायक शिकोवन दिवंक आनी आमकां देवाच्या बेसांवांनी बरोवंक आमचे संगी आसा मिसाचे प्रधान याजक जावन मानदिक बाब सुनील क्लॅरेन्स डिसिल्वा सस्तान फिरगजेचे विगाळ. हांव चिंता तांणी ह्या पुणशेताक पयले पोटी येवचें आनी आदीं ते बेंदूर आनी किन्निगोळी ह्या फिरगजांनी सहायक विगार जावन तांणी सेवा दिल्या आनी ताचे उपरांत नारंपाडी पेत्री आजेकाळ आनी आतां सस्तान फिरगजेंत तांची सेवा आसा. येवच्या वर्सा तांच्या याजकी जिविताचो रुपयाळो उत्सव आसा. बापानो, तुमी हे मिसाचें बलिदान पेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या आनी आशिर्वादीत केल्ल्या तुमकां ह्या सोर भक्तिकेच्या नांवे आनी आमच्या कर्मलितांच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या फिरगजगारांक आनी तुमकां देवाचे आशिर्वाद मागता. तांचे सांगाता आनी एक सोयरो पाद्राप आसा मानदिक बाब पॉल मोरस SVD मेळाचे गांवान बेळतंगडीचे आतां ओरिसांत तांची सेवा ते दिते आसात. तांकां आनी दियोकनाक तुमच्या ताळयांचें सोवें अभिनंदन. भोवन आनी भयणो, तशेंच ह्या कॉयरांत सांगात दिल्ल्यांचो आनी वाचप्यांचो स्वयंसेवकांचो फाटल्या 12 दिसांनी 12 दीस म्हळ्यार फाल्यांचे दीस कुडचले ह्या दिसांनी हांगासर दीस रात सेवा दिवच्या सर्व स्वयंसेवकांचो आनी इतल्या व्हड संख्यान हजार जाल्यार तुमचो सुमेस्तांचो हांव उपकार बावडटां आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. भोवन आनी भयणो, फाल्यांचो दीस तशेंच परवांचो दीस फेस्ताचे 2 दीस आनी ह्या दिसांनी हांगासर चलची मिसां अशीं आसात. फाल्यांच्या 6 वरार सकाळीं कोंकणींत, 8 वरार इंग्लिशांत आनी 10 वरार तुमचे पसोत पिडेस्त आनी प्रायवंत पसोत विशेष मिसाचें बलिदान फेस्ता संदर्भी आमी भेटयता. आनी मिसाचे प्रधान याजक जावन आमच्या दिसचे आदले गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोजो आसतले. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी सगळ्यांक जेवण आसा. 1 वरार कन्नडा भाशेंत मीस आनी सांजेर 6 वरार उडपी दियेसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो प्रधान याजक जावन फेस्ताचे मीस भेटयतात. परवा ब्रेस्तारा दीस उडास दवरा. ब्रेस्तारा दीस फेस्ताची मिसां सकाळीं 6 वरार, 8 वरार आनी 10 वरार. हो दीस रजेचो आनी सर्व भुरग्यां पासत आमी नमयरला आनी भुरग्यां खातीर 10 वरांचे मीस आमचो कारवार दिसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर डुमिंग डायस मिसाचें बलिदान भेटयतात. आनी त्या संदर्भी भुरग्यांचेंच ब्रास बँड ह्या लितुर्जीक आनी पुरुषांवाक आदार दितले. त्या उपरांत मोटवें भुरग्यां पासत आराधन आसा आनी उपरांत 1 वरार मलयाळमांत मीस आसा. परत्यान सगळ्यांक 2 परांचें फेस्ताचें जेवण हांगासर आसा. आनी सांजेर 6 वरार आमच्या ह्या फेस्ताचें संपणेचें मीस आमच्या दिसचे विगार जेराल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना भेटयतले. मिसा उपरांत पवित्र येवकरिस्त आमी आल्तारीतावन घेवन
एक्झिट गेटीतावन वचून राज रस्त्यार येवन मुखल्या मार्गांतल्यान आमी पुणशेता भितर हाडटले आनी हांगासर सक्रामेंताचें बेसांव आनी बावटो देवोवचें कार्य आसा. तुमकां सगळ्यांक ह्या 2 दिसाच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. सकाळींच्या मिसाक आयल्यात जाल्यार येवकरिस्तीक पुरशेवाक सांगाता मेळया आमच्या जेजूक ह्या 12 दिसांनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर जे कितें ताणें बेसांव आमचेर ओतल्यान ताका आमी परगट मान करया आनी अर्गां दिवया. तुमकां सुमेस्तांक तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्यांक इश्ट मंत्रांक ह्या फेस्ताक आमी मोगाचें आनी वतायेचें आपोवणें दिता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या फेस्ता बाबतींत तुमी जायतो आदार सेवा दान आमकां दिते आसात. तुमच्या ह्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. 3000 आनी ताच्या चड दिल्ल्यांक आमी फेस्ताच्या दिसा बेंजार केल्ल्यो बाळूक जेवच्यो इमाजी वांटल्या. वाती न्हू बदलाक बाळूक जेवच्यो इमाजी आमी वांटल्या. त्या देखून तुमी खंयच्या मिसाक येतात थंयसर तुमी दान दितना कळयलें जाल्यार त्या प्रमाणे आमी तुमकां वाती वांटता. ह्या मिसांत जायते आमचे परगांवांत वावर करचे भाव भयणी मिसांत सांगात दिते आसात. जर तुमकां खंयच्याय कारणा खातीर आमकां संपर्क करूंक जाय थंयसर स्क्रिनार आमचे नंबर आसा, ताका संपर्क करियेत. ह्या वर्सा आमी ह्या कुर्साच्या सांजोवांच्या जुबलेवाच्या संदर्भी सुमार 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें येवजन आसा केलां. आतां न्हय बगार जुनांत आमी त्या दिशेन तुमचो आदार आशेता. तुमी एका भुरग्याक 2 भुरग्यांक 3 भुरग्यांक तुमकां कशें साथ दी जाता त्या प्रमाणे आमकां आदार दिवयेत. आनी हे पयशे तुमचेच मदल्या गरजेवंतांक वेतात. आदल्या वर्सा आमी सांगलें 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिता म्हणून, पूण तुमी इतलें उदार मोन दाखयलें. आमी सुमार 280 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवंक साध्य जालें आनी तुमचे मदल्याच गरजेवंतांनी हाचो उपयोग जोडला. ह्या पोटी तुमचें उदार मोन आमी दाखयता. ह्या वर्साची बायबल डायरी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेन ती छापल्या. हर एका दिसाची वाचपां तातूंत आसात, किर्तन आसात, सांताची जिणी आसा, नोवेनां आसात, चालती मागणी. हें सकड एकाच बुकांत आसा. तुमचें वैयक्तीक मागणें म्हणटना आनी तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना वा देवस्तुतेक तयारी करतना खंडी जावन हो बूक गरजेक पडटा. आनी आमच्या पुणशेताचें कॅलेंडर आसा. तें कॅलेंडर 12 पानांनी कल्लरांत आमी छापलां. तातूंनी ह्या पुणशेतान जाल्ल्या गणितांचे फोटो आसात आनी तातूंनी वाचपां आसात आनी तीं तुमी घेवचें. ताका 100 रुपया मोल दवरलां. 100 रुपया न्हय कॅलेंडराक बदलाक हांवें सांगलें 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवंक आसा त्या येवजना खातीर. स्कॉलरशिपाक पयशे तुमी आतांच दिवचे म्हणना, मुखल्या दिसांनी आमकां ते दिवयेत आनी उपरांत ते सांगाता घालून गरजेवंत भुरग्यांक आमी दिता. नमन बळोक जेजूक मान करीशें आदार दिया. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटना आतां नोवेन आसा. नोवेना उपरांत पिडेस्त आनी प्रायवंता पासत आराधन आसा. जे कोण तुमकां अर्जंट वचूंक जाय तुमी वेताना जेवण सेवन वेचें आनी हांगासर भितर जागो आसा जाल्यार जे कोण भायर बसल्यांत तुमी भितर येवन आराधनांत भाग घेवचें आनी भितर भायर चड डिस्ट्रॅक्शन आसा देखून भितर येवचें. उडास दवरा. जेवणाक वेता आसतना हांगा वयर आमी 2 कावंटरां घाल्यांत. तीं प्रायवंतांक मात्र, कोणाक सोलोंक कस जाता तांकां मात्र थंयसर जेवण आमी वाडटा. उरल्यांनी सकडांनी सकयल माटवागेचें थंयसर जेवण सेवचें. तुमचो सहकार ह्या दिशेन आमी आशेता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हणया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा. स्वामी जेजो मनशाचो इश्ट जावन सरतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणगन दैवी वयस म्हळें नांव ताका फवस जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां अशा पवित्र बाळाक नांव मनशांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची मागणी इरादे ते सवा बाळका जेजूक समर्पण दिवया. प्रत्येक रितीन आज आमी पिडेस्त आनी विकलचेतना भुरग्यां पासून मागया. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी, जावंक पुरो आमच्या शेजारा फिरगजनी विविध जाग्यांनी सबार विकलचेतना वळख जाल्ली भुरगीं आसात.
जावं पुरो सोलोंक जायना उलोवंक जायना तांचेच ताकी तांकां जेवण सेवंक जायना असल्या भुरग्यांचो उडास काडया बाळको जेजू समर्पण दिवया तशेंच सबार जण जावंक पुरो घरा जावंक पुरो आस्पत्र्यांनी विविध रितीचे पिडेन कोश्टून आसा आमच्या कुटुंबांनी गायेल्ले मनीस आसात जावंक पुरो पियोवण्याक बली जाल्ले व्यसनाक बली जाल्ले विविध रितीच्या पिडेन कोश्टोवचे तांचो उडास काडया आनी प्रत्येक रितीन रिशल कर्नेरियो म्हळ्यार एका चलयेचो उडास काडया पोरूस अवघडा संपडन आस्पत्रेंत आसा लॅस्टर क्रास्ता म्हळ्यार धाकटे भुरगे आनी लिजेत म्हळ्यार धाकट्या भुरग्याची सर्जरी जाल्या ह्या सर भुरग्यांक बाळका जेजू समर्पण दिवया तुमची जबाब जावं दी तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां दयाळ बापा पिडेन कोश्टोवच्या आमच्या भावा भयणीक आपली दूख आटे विटे सोसूंक व्हरूंक कुरपा दी म्हूण मागता हांव कणवळ्या बापा हांगासर आसच्या सर पिडेस भावा भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तांकां संपूर्ण भलायकी सवकसाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव मोगाळा बापा ह्या भावा भयणीच्या दुखांत भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांक आस्पत्रेनी आदार दिवच्या सर नर्सांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण मागता हांव काकुळदारा बापा विविध पिडे अनवारांनी अक्लास आनी आकांतांनी आपले दीस सारच्या निरादर आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव दयाळ बापा आस्पत्र्यांनी आनी प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भावा भयणींक बरी भलायकी फावो कर तांकां शुश्रुशा दिवच्या धाकटेर तशेंच नर्सांक तांचे सेवेंत सोंसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता हांव ह्यो सर आमच्यो विनवण्यो जेजूच्या मागण्या दवरी सर्गी बापाक उबारया आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं चे रास आमकां चे कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार प्रार्थुया सांगाता मागया हे भगेवंची सुबाळका सर पदवी आज्या भितर उगडापी केली आसता तुजो हात बेसा मदें उखल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतेल्या सगळ्यान दयेन आयक जे बेसावांनी बरं आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्यो कुशीचे जेजू देवा सपूत मनीस चलो देवा सपूत मनीस चलो देवा सपूत मनीस चलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका लागीं मागणे हे आळचेपणच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळसाचेर एका कोळी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोवन आमी मागता चितले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दीत खाड आमचे वेले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोग आनी बुजावान आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन बाळक जेजून आमच्या जिवितान कुटुंबान केल्या सर उपकारांक अर्गा पटोवन सांगता मागया हे भोव उदार बाळू जेजू चे मुखार आमी सर पडता तुवें आमकां दया केल्या देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्गा भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वर्णितेल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत
आणि तुजी कळनातली दैवीक मज सोडून दीत सरस्वती आणि महिमा सावन तुका बाळका जेसू आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बगया. सर पदवेदार देव कनवाळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवून दिवपी जानवायची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तस्सो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू नायाळा आराधन तुका. उर्फे सागोरा सोडून दारा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. उर्फे सागोरा आराधन तुका. ये सोडून दारा आराधन तुका. Undia ropar tuli ponasai Ribi tuzo mog amkhadita. Undia ropar tuli ponasai Ribi tuzo mog amkhadita. Kurpen tu amkha neto nasai पोवी सांगा तुझो दिवो नासा. उंड्या रुपार तुरी पोनासा. तुझो मोग मांडू नासा. तू आमका दिवो नासा. जेजू मोगाळा आराधन तुका.
रुपी आमच्या मध्ये वापरपायेन खुर्साचो जुवांव तो सांगता ताच्या जिविताचें पैण कार्मेल दोंगराक चडचें. तो उलयना हांगासर चडोन येवचें, बाळोक जेजूच्या देव तेंपाक येवच्या त्या पैणा विशांत उलयना. तो उलयता म्हज्या जिविताचें पैण देवाक लागीं 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 जावन येवचें, हांवें मेटां काडून ताच्या लागीं येवचें, ताच्या सांगातपणान हांवें जियोवचें. आनी निमाणें तो सांगता हांवें म्हजो आत्मो जिवंत आसतनाच त्या मागण्याच्या स्पिरितान, त्या येवकारिस्ताच्या बळांत हांवें देवा सांगता एक जावन ती धादोसकाय भोडची, ती धादोसकाय हांवें भोगची. म्हजी हर एक मेटां देखून भावार्थाची मेटां, त्या जेजू सांगता एक जावची मेटां, त्या एकपणान जियोवची मेटां. आनी तेंच एकपण बघूंक आतां आमी ह्या साक्रामेंताच्या सांगाता आमचे दिश्ट खंचून दिंबेर वा बसून आमी हांगासर आसा. आमचें मागणें जावं दी आज, जेजू म्हाका तुजे सांगाता एक कर. तुमची जाप, जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. म्हज्या जिणेन कश्ट येताना जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. म्हज्या जिवितांत संतोष येता आसतना जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. म्हज्या जिणेन निराशा उदेताना जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. जेजू म्हज्या भुरग्यांनी वाट चुकून गेल्ल्या त्या वेळा जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. आवय बापाय जावन हांवेंच बरी वाट सांडल्या त्या वेळा जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. आमचें कुटुंबाचें मागणें करच्या वेळा जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. येवकारिस्ताचें बलिदान हांवें भेटयता आसतना जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. म्हज्या जिणेन निराशा वोदन म्हाका वाटच दिसनातल्या त्या वेळा जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. हांवें आराधन करच्या वेळा जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. हांवें रेतिरेंक वेच्या संदर्भार जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. हांवें वैयक्तीक मागणें करता आसतना जेजू तुजे सांगाता म्हाका एक कर. तर जेजू सांगता खंयच्या रितीन तुका एक जावंक आसा. जावं पळोवप तूं एक मोतींत इरादो घेवन आज आयलाय, कसलो एक उपकार जायचे. पयलें माग जेजू म्हाका तुजे सांगता एक कर. तें पयलें आसा जें आमच्या जिवितान. बिफोर आस्किंग एनीथींग, गॉड युनायट मी. देवा तुजे सांगता म्हाका एक कर. मौनपणान थोडो वेळ जेजू सांगता एक जावंक तूं माग. तुजी दिश्ट तीच आसूं दी, जेजू सांगता एक जावची. कोणाक बसोंक जाय थंयच बसयेत, कोणाक दिंबी घालूनच मुंदर वचूंक जाय ताणें मुंदर सियेत. चॉयस इज योर्स. I like the beautiful statement of John Maria Vianney. Maria Vianneyनं उलयल्लीं थोडीं उतरां म्हाका भोव पसंदेची. खंयच्याय आराधना वेळा आमी उडास काडच्यात आसली. मरिया वियानी साक्रामेंताच्या मुखार जायतो वेळ बसतालो. ताच्या कडेन येवन हे पटी सवाल विचारले, What you do spending hours and hours? घंटे आनी घंटे इतलो वेळ बसताय न्ही तूं? What are you doing? So beautiful answer.
पुरबायची साप. हांव ताच्या मुखार बसतां, हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताचे कडेन उलयतां, तो म्हाका आयकता. तो म्हजे कडेन उलयता, हांव आयकतां. दॅट्स इट. चडीत जावन आमची एक चूक कालेंगे म्हणल्यार आमींच उलोवचें. डू यू अलाव गॉड टू स्पीक टू यू? देवान उलयल्लें आयकोंक तूं सोडताय की तुका? तें सवाल ह्या आराधनांक आमी आतां बसता आसतना कुर्साचे जिवांची एक जावन जियोवचें म्हणटा. फर्स्ट थिंग यू गॉट टू लिसन टू हिम. ताका आयकोंक देखून ताका आयकोंक आमी एक ल्हानशें भजन गावया. हांव सांगता हिंदीन तें आसा तें, पूण हांव कोंकणीन गायतां. म्हज्या उपरांत तुमी तें गावचें. पयस थावून आयिल्लो, तुज्या दारार पावलो. पयस थावून आयिल्लो, तुज्या दारार पावलो. पयस थावून आयिल्लो, तुज्या दारार पावलो. खंयतान तूं आयलें? सादी जाप करात हांव, पूण नीज जावन तूं खंयतावन आयलय? खंय पावलाय? वेर आर यू नाव? वेर आर यू हेडिंग टुवर्ड्स? खंय वेते आसाय तुज्या जिवितांत? हें सवाल मोतीन दवन परत गावया. पयस थावून आयिल्लो, तुज्या दारार पावलो. तशें फर्स्ट पॅराग्राफाची थोडी लायन्स अशी आसात. सुम्या तुजो ताळो आयकोनी, काळजादार तें उगडोनी. सोम्या तुजो ताळो आयकोनी. रिपीट. सोम्या तुजो ताळो आयकोनी, काळजादार तें उगडोनी. काळजादार तें उगडोनी. सोम्या तुजो ताळो आयकोनी. सोम्या तुजो ताळो आयकोनी, काळजादार तें उगडोनी. काळजादार तें उगडोनी. When you listen to him, तूं केदळा ताका आयकोंक सुरू करताय. यू नीड नॉट कम हियर एवरी टायम. कितलो वेळ आराधनाकच येवन बसोंक जाता तुका. तूं खंय आसाय थंय. डू यू लिसन टू हिम? तूं केदळा आयकोंक सुरू करताय. द सेकंड लायन इज योर्स. तुजी. काळजादार तें उगडोनी.
unless you open your mind and heart to Him, nothing happens. कांयच जायना तुज्या जिवितांत. तूं केदळा तुजी मोत ताका उक्ती दवरताय, काळीज उक्तें करताय, then only you can feel His presence. त्या दाळा मात्र तो हांगासर म्हज्या मोदेगांतच, म्हज्या सांगाता, म्हज्या भितरच आसा म्हणलो एक अनुभव तुका. तें तो ह्या भजनांत अपुरबायेन म्हणटा. लेट अस एक्सपिरियन्स दिस. आनी परत्यान आमी ती उतरां हांव सांगल्या उपरांत तुमी सांगा. सौम्या तुजो ताळो आयकोनी. रिपीट. सौम्या तुजो ताळो आयकोनी. काळजादार तें उगडोनी. काळजादार तें उगडोनी. कुर्साचो जुवांव अपुरबायेन सांगता. फायनली कितें जाय तुका? आतां येतात शब्द. तुजे सशी बसोंक शेता. रिपीट. तुजे सरशीं बसोंक शेता. तुज्या स्पर्शान हांव एक जाता. तुज्या स्पर्शान हांव एक जाता. सगळे म्हणटा ताच्या उपरांत रिपीट करा. सौम्या तुजो ताळो आयकोनी. सौम्या तुजो ताळो आयकोनी. काळजादार तें उगडोनी. काळजादार तें उगडोनी. तुजे सशीं बसोंक शेता. तुजे सरशीं बसोंक शेता. तुज्या स्पर्शान हांव एक जाता. तुज्या स्पर्शान हांव एक जाता. म्हाका भाव भयणांनो, आमी मौन रावया. लेट अस बी सायलेंट नाव. हेच शब्द हांव एकलोच मौन तळ्यान हिंदीन गावन वेता. तेच शब्द, हे गायनाचे शब्द आमच्या मागण्याचे करून घेवया. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं तेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं तेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बेटा ऊँगा उसे प्यार से, बस प्यार से. देवा संगता बसलो तो अनुभव आमकां सांगता. ह्या आराधना वेळा I'll take one short topic. आज आमी नियाळ करचें कुर्साचो जुवांव थंय थावनूच हांव आराधना मांडून हाडटा. आतां हांवें काडलें तें भजनी जावन आसा, तेंच जावन आसा. तुजे सरशीं बसोंक येता. कुर्साचो जुवांव म्हणटा तुज्या सांगाता एक जाता. पवित्र पुस्तकाच्या एक वाचपांत हांव वाचपी वाचिना, तुमकां तें कळीत आसा. रेफरन्स मात करता. दॅट इज फ्रॉम 1 Samuel chapter 3, 1 to 10.
सामेलाच्या पहिल्या ग्रंथांतलें 3 चॅप्टर आनी 1 to 10. स्टोरी खंयची की म्हणल्यार थंयसर कालें म्हणून सांगल्यार थंयसर एली प्रायस्त याजक सोल्ल्याच्या आर्क पेटी लागीं थंयसर आसता. ल्हान भुरगो सामेल सोल्ल्याच्या आर्क पेटी कडेनच थंय विशेव घेवन आसता. इट इज अ नायट टायम, राती. तुमकां गोत आसा सामेलाच्या आपोवण्या विशयांत हांव उलयतें आसा. पूण सामेलाच्या आपोवणें मात उलयना. समथींग आय वूड लायक टू ड्रॉ फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर इन्सिडेंट. आतां थंयसर रातीचो वेळ. राती सामेल भुरग्याक आपयल्या बरें आयकता आनी तो आवाज जावन आसा, समवेल समवेल. नायट कॉल, ऑन कॉल, समवेल समवेल. ल्हान भुरगो तक्षण उठता आनी तो चिंता, दिस इज द सिम्पलेस्ट कॉल. तो चिंता, शीदा थंयसर आसल्या प्रायस येलीन गरजेक म्हाका आपयलें म्हूण चिंता. तक्षण तो वेता. रातीन जाल्यार तक्षण उठता आनी थंयसर वेता येली कडेन म्हणटा तो याजका कडेन, तुवें म्हाका आपयलय, तुवें म्हाका आपयलय. फर्स्ट टायम गरजेन आपयलें म्हूण सामेल चिंता. आनी येलीक वचून उठयता आसतना, तुवें म्हाका आपयलय? ना, हांवें तुका आपोवना. आमच्या प्रॅक्टिकल संगतीक या. एल्डरली मॅन, पेरेंट्स अँड द चिल्ड्रन रिलेशनशीप. हांगा आपोवंक वचूना. आपयलें जाल्यार आयच्या काळार रेस्पॉन्ड करिनातलो आयचो संवसार. क्विक रेस्पॉन्स. एका भुरग्याची क्विक रेस्पॉन्स आवय बापयन वा एका मालगड्या मनशान म्हाका आपयलें म्हणटा आसतना. तो फर्स्ट पार्ट. परत्यान ना, तूं विशेव घे, वस. सेकंड टायम, नाव समथींग. एकच स्टेप मुखार वेतात पळयात. दुसऱ्या फावटी तोच आवाज आयकता, समवेल समवेल. भुरगो वेता, तुवें म्हाका आपयलय. आतां येलीन दिवची जाप पळया. म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. आमकां एक पटी आपयतनाच तकलेक चडटा आनी तें राती येवन परत्यान आपयलें जाल्यार जालें. इमिडिएटली आमी सगळें डिस्टर्ब जावन रातीकच जाप दिता वैगे. बट एज अ पेरंट, एका ल्हान भुरग्याक कितल्या मोगान तो हँडल करता पळया ह्या वेळार. द टर्मिनॉलॉजी इज, तो कितल्या आपुरबायच्या पयल्या पुटी, ना पुता हांवें आपोवना. मोगाळ पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. अ मॅच्युअर्ड पर्सन. थोड्या जाणांक आमकां प्रायेन मात्र आमी म्हातारी जाल्या. भितरल्या भितर काही नथींग, नो मॅच्युरिटी. एकेदेळा रातीच्या वेळा तो भुरगो दुसऱ्या फावटी येवन ताका जागयता म्हणटा आसतना एकेदेळा विथ दॅट लविंग, मोगाळ पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. आज पसून आमचे एटिट्यूड जस्ट हॅव अ चॅक. थोड्या फावटी आमी डिस्टर्ब जाल्ल्या वेळा आमी सांगिल्ली उतरां, इट रिमेन्स टील द एंड ऑफ युअर लायफ, रायट? Yes. The way you handle the problem
प्रस्तुत परिस्थितीक येता. प्रॉब्लेम आसले, भुरगो राती आयलो, रायट, डिस्टर्ब केलें, रायट, बट द वे यू हँडल द थिंग्स, 1%चो प्रॉब्लेम आसलो मल्टिप्लायड 10 टायमाचो प्रॉब्लेम करून गेलो. रागान अशें 4 सांगलें गी, मागीर तो प्रॉब्लेम गेलो. आतां तुवें उलयल्ल्यान प्रॉब्लेम जाल्ल्याच कंटिन्यू जावन गेले. येस, समथींग. As a parent, you need to remain cool when things go wrong. Yes. Just तुमच्या जिविता पाठीव आसा कितल्यो संगती कूलली हँडल करनासतना प्रॉब्लेम मल्टिप्लाय जावन गेले. कॅन यू डू समथींग टुडे एज यू गो बॅक होम? ना जाल्यार हांगा नोयाना घेवन कांय फायदो ना. What type of a transformation will take place after attending this adoration and today's mass? Third time, again, आता third step वेता थाळो तिसऱ्या पोटी हांगासर आतां येलीक समजता भुरगो 2 पोटी आयलो. जर तर तिसऱ्या पोटी यांच घडत जाल्यार नाव एली ताच्या जिविताच्या अनुभवा प्रमाणे कितें सांगता पळया. हांव चिंता सर्वेस्पर भुरग्याक आपयते आसा जावं पुरो. हें खंयतान एली म्हणटा ताच्या जिविताच्या गॉड एक्सपिरियन्स म्हणून सांगता. देवाच्या अनुभवान जियेल्ल्या त्या अनुभवान तो भुरग्याक गायड करता. भुरग्याक सांगून धाडटा तो. आनी मुखार तुका परत्यान तोच ताळो आयकलो जाल्यार पुता कितें म्हण गो तें उलय सरेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. ही जाप दी पुता. थोडी सवालां म्हज्या मतीक उदेवची. फर्स्ट आमकांच धरता हांव पयल्या याजकांक. आमी इगर्जेक वचून याजक जावन थोड्या पटी आमचे स्टॅटिस्टिक्स खंयचे गते आनी समान जाल्यार पदऱ्याबाक ट्रान्सफर जावन येताना उलोवची लिस्ट खंयची गते. ओ ह्या पदऱ्याब आसतना दोरो बांदलो, हॉल बांदलें, तें बांदलें, हें बांदलें, हें बांदलें. सवाल आमच्या मुळाक. आनी तुमकांय तुमी वडिलां जावन आसतना म्हज्या पुताक हांवें फॉरेन स्टडीजाक धाडलां, हो कोर्स सिलेक्शन केला, हें पुरो दिलां, हें. सवाल आमकां पुरो जाणांक सांगता बसून, हॅव यू शेअर्ड युअर गॉड एक्सपिरियन्स? Eli Yazak is a very good model for us today. थंयसर आसो येली इज अ व्हेरी गुड फॉर्मेटर. त्या भुरग्याक गायड करूंक कितल्या पोटी तुवें तुज्या भुरग्याक काणयो न्हू तुजे जिविताचे पैण तुवें एक्सप्लेन केलाय. आज प्रवचनाळ नितळ गाजय म्हूण सांगलें हें म्हज्या भुरग्याक एक्सेप्टेबल आसना म्हणून चिंतून तोंड दाखोवन बसलें कितल्या पटी आसा. जावं पुरो त्या भुरग्यांक आयकूंक रेडी ना, बट इट इज युअर गॉड एक्सपिरियन्स. देवाची सकत तुज्या जिवितांत खंयच्या रितीन तुवें अनुभव केलाय म्हूण तुवें सांगलाय की यू आर नॉट ओनली अ प्रोवायडर. तुज्या भुरग्यांक कुटुंबाक जाय जाल्यार प्रोवायड करचें मात न्ही. यू हॅव द डबल एक्सपेक्टेशन जायत तुवें तुज्या भुरग्याक एका देवबिरांतेन वाडोवचें. तुजें गॉड एक्सपिरियन्स त्या भुरग्याक शेअर करची जबाबदारी तुका आसा.
एली साम्यल भुरग्याक कितल्या भशेन गायड करता पळया. आज आवाजाच्या संवसारांत आसा आमी. हो आवाज माया कसो जाला. आमकां मस्त आवाज आतास. देवाचो आवाज आयकोंक आमकां वेळ ना जाला. आमच्या फिरकेचेंत ह्या वर्सा एक 15 काजारां जाली. एका भुरग्याक मात्र पळयलें हांवें. फादर, म्हजें काजार आसा देखून कामाक वयच्या पयलें काल्यागी म्हाका हें लग्ना बेसकाण येवंक मस्त भेन दिसता. 3 म्हयने भुरगें एज अ प्रिपरेशन केम फॉर डेली मास. उरलीं सोशल प्रिपरेशनांत. When something is wrong, who gives you the strength? आमच्या कालें जाता पुरो पयलें जायल्लें कर लास्टाक येवन आतां सरपडोन नमस्कार करता म्हणून मागीर येवन ओमते पडचें एट दी एंड. हें आणखी ब्युटिफूल स्पिरिच्युएलिटी ऑफ एली. तो म्हणटा पळया सरेस्पर ह्या भुरग्याक आपयता म्हूण एलीक समजलें. तो म्हणटा ताची आशा पळया. तो उतर ताका दोळे आनी कांय दिना मंद जाल्लो तो. त्या प्रायरी तो कितें म्हणटा. वर्स नंबर 16. लिसन टू दीस. ताणें तुका कितें सांगलें तें म्हाका सांग. त्या प्रायरी ह्या देशा भुरग्याक सरेस्परान कितें सांगलें शेअर विथ मी. सो ब्युटिफूल. तो आणखी मुंदरून म्हणटा सर्वेस्पर तो जें ताका बरें दिसता तें तो तुका करता. तेंच अपुरबायेन कुर्साचो चुवा म्हणटा. अपुरबाये ताच्या जिविताचें पैण तो सांगता. कार्मेल दोंगराक चडचें म्हणून तो उलयता. दी एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हणून तो सांगता. भोव अपुरबायेन बरयता. तशें अपुरबायेचो डार्क नायट ऑफ द सोल तो बूक बरयतना तो कितें म्हणटा. म्हज्या जिविताच्या हंतार हांव लागीं जावन गेलो आनी निमाणें त्या देवा सांगत हांव एकच जालो. तो अनुभव म्हज्या जिवितांत आसलो तो वांटून घेता तो. अविलाची तेरेस हाकाच कितें म्हणटा इंटेरियर कॅसल म्हणटा. आमकां भायली रावळ्यार रांगोता सोबी दिसतात म्हूण. देवा सांगता एक जावन हांवें भक्ती ती शांती समाधान म्हज्या भितर एक कितलें रावळेर जावन हांव अनुभव करत्या. अविलाचे तेरेस तें उलयता. हेंच जावन आसा. देवा सांगता एक जावचें म्हणल्यार तेंच. आज आमकां हें करूंक आसचें. सवाल आमच्या नियाळाक. आर यू ग्रोईंग इन फेथ. देवा सांगता दिसपडतें तुका वेळ आसा. देवा सांगता एक जाल्ले एक्सपिरियन्स तुज्या कडेन आसात. ते तूं वांटून घेताय. निमाणें तुज्या जिवितांत कितें आशेताय. कितें आशेताय. कितें आशेताय. कितें घेवन तूं आयलय. निमाणें कितें घेवन तूं पाटी वेताय. तूं हाका घेवन वेताय गी निमाणें. अशा सांगतान जियेल्लें. दॅट इज दी फायनल अँड अल्टिमेट आन्सर. तेंच अनुभव जावंक देवाचो आदार मागया. थोड्या वेळान मौन रावतेत. येद्या वाडा सक्रामेता गीत गावन आशिर्वाद सोडया.
सर करसोय देवा मुखार दवरया. सरपिडेस्तांक प्रत्येक सणाच्या दिसा डिफरंटली एबल्ड अपांग जावन आसच्या भुरग्यां पासत संपूर्ण आमकां जायत्यो पिडा आसात, मोतीचें समाधान ना, जायत्यो संगती आसा. आतां सौम्या सांगाता एक जावन मागया. जेजूचे आशीर्वाद घेवया येद्या व्हडा सक्रामेंत. हे देवा, वेचीत सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या चडवणेचो फळ सदांत आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. 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 सुकणी सांजा सौम्याची स्तुती गायता. सुकणी सांजा सौम्याची स्तुती गायता. सुकणी सांजा सौम्याची स्तुती गायता. सुकणी सांजा
सोमयाची स्तुती गायता गोडे दोंगर 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 सोमयाची स्तुती गायता रूप जडा 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 सोमयाची स्तुती गायता एकठांय जावन सोमयाची स्तुती करया 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 ताळयो पेटून 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 सोमयाची स्तुती करया नासन गावन 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 सोमयाची स्तुती करया स्तुती करया सोमयाची हालेलुया स्तुती करया सोमयाची हालेलुया स्तुती करया सोमयाची हालेलुया स्तुती करया सोमयाची हालेलुया 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 ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷತ್ರವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷತ್ರವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿವೆ ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ 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 ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಯೇಸುವಿನ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ
2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता कार्मेलीत मिस्तेक कुर्सासो सांजवांव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरीन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवांव हाचे विशीं माहिती. कुटुंबान तेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजूच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.